नमस्कार आणि तुमका सगळ्यांक येवकार। आज आम्ही सद्याक आल्तीन आसा आणि आल्तीन तुम्ही माझ्या फाटल्यान बोर्ड पळयता जीआरपी कॉम्प्लेक्स थंय आसा। आणि आज आम्ही कित्याक आयला हाच्या फाटल्यान एक वेगळे कारण आसा, कारण सद्याक तरी पावसाळी अधिवेशन जे गोवा असेंब्ली चालू आसली ती सोंपला आणि एक मुद्दो जेन्ना फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी मांडलेलो रिगार्डिंग द आयआरबी स्टाफ आणि आयआरबी स्टाफा बद्दल तांच्यांनी कितें मांडलेलें ते आयकून घेवया। स्पीकर सर, आयआरबीन गॅझेटेड पोस्ट ऑफ आयआरबी वर मर्ज्ड विथ गोवा पुलीस आणि ताजे खातीर अशें दिसता की हे दुसऱ्या स्टेटीन जालें ते भशेन आयआरबी आनी गोवा पुलीस बरोबर आयले म्हणून, पूण हें तशें जावंक नाशिल्लें। स्पीकर सर, फक्त गॅझेटेड ऑफिसरांकूच केल्लें आनी ताजे खातीर पुलीस इस्टॅब्लिशमेंट बोर्डान एक प्रपोजल मूव केलो होम डिपार्टमेंटा कडेन 18 नोव्हेंबर 2021 फॉर अ कॉमन सिनियरिटी टू गोवा पुलीस एंड आयआरबी स्टाफ। सरकार स्पीकर सर तेन्नाच्यान ह्या प्रपोजलाचेर गेले 3 वर्सां न्हिदला, कांयच करना आनी ताजे खातीर म्हजो डिमांड आहा की हे एंटायर आयआरबीक गोवा पुलिसान एट ऑल लेवल्स मर्ज करचे। स्पीकर सर, 3 आयआरबी बॅटेलियनां रेज केल्लीं आहा गोंयान, तातूंत कॉन्स्टेबल, PSI, LDC, सपोर्टिंग स्टाफ हॅव बीन अपॉइंटेड। स्पीकर सर, कूक, मेस सर्वंट, धोबी, बार्बर, स्वीपर हे सगळे आहा, म्हळ्यार प्रेझेंट स्ट्रेंथ अशी आहा की 60 कुक्स आहात, 40 स्वीपर्स आहात, 28 मेस सर्वंट्स आहात, 21 बार्बर आहात, 21 धोबी आहात, पूण हे काम कितें करतात? स्पीकर सर, हे IAS आनी IPS ऑफिसरांचे घरान काम करतात, तांच्यो बायल्यो बी तांकां सांगता आसतलें ती आयदनां धुव म्हणून, ती आयदनां धुतात। ही आज परिस्थिती आहा स्पीकर सर। मोर दॅन 50% ऑफ दी स्टाफ आर वर्किंग इन द हाऊसेस ऑफ IPS and IAS ऑफिसर्स instead of working in the canteen and the camps of the IRB of the police department. Speaker sir, purpose of appointing them is defeated अशें जाता कर। सो मुख्यमंत्र्यान हे प्रायोरिटीचेर चिंतचें। आमी पयलीं जाणा आशिल्ले की खूब जाण आपले घरांत पुलीस दवरताले म्हणून कामाक, तें बंद जाल्लें। आतां हे ऑफिसर जर दवरूंक लागले हे आनी वायट। हाच्या बद्दल विजय सरदेसाय, आमदार विजय सरदेसाय हांणी एक मुद्दो मांडिल्लो असेंब्लीत। हाच्या बद्दल आमी इन्क्वायरी करपाकूय आयले, खुबशे दीस आमी फावट मारली। जेन्ना आमी हाची इन्क्वायरी करूंक आयले तेन्ना आमकां बातमी मेळोंक इन्फॉर्मेशन जेन्ना आमी हाची इन्क्वायरी करपाक आयले तेन्ना आमकां हाच्या बद्दल इन्फॉर्मेशन मेळूंक ना। हाच्या बद्दल हांव अशें सांगूंक सोदतां की आमकां इन्फॉर्मेशन कोण दिवंक सोदना अशें हांव सांगूंक सोदतां। आणि जर अशें कितें हें सत्य आसा, जर आमदार विजय सरदेसाय येदो व्हडलो स्टेटमेंट जर विधानसभेन केला जाल्यार हाच्या फाटल्यान कितलें सत्य आसा आनी कितलें सत्य आसा जाल्यार ते सरकारान कित्याक सरकार ताचेर दुर्लक्ष कित्याक करता काय, सरकार ताचेर फावो ती जाप कित्याक दिना काय, हो एक मोठो प्रश्न आसा। कारण जर अशें कितें घडटा, जर अशें कितें एक्चुअली घडटा जाल्यार हाचेर बेगींतल्या बेगीन उपाय काडपाचो गरज आसा। सरकारान हाचेर ऑथॉरिटीन वा कन्सर्न ऑथॉरिटीन हाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा आनी जर अशें कितें घडटा तें हाच्या फुडें घडचें न्हय आनी घडटा तें बंद जावचें आनी सरकारान वा ऑथॉरिटीन हाचेर लक्ष घालून बेगोबेग उपाय काडपाची गरज आसा। जे आयआरबी स्टाफाक जे खातीर कामां तांची जी कामां आसा ताच्या अतिरिक्त सोडून जर अशें प्रायवेट वर्क ते करता जाल्यार ते आतां बंद जावपाची गरज आसा। हाचेर सरकारानूय लक्ष घालपाची गरज आसा, कन्सर्न ऑथॉरिटीन जे आहात तांच्यांनी लक्ष घालपाची गरज आसा। आनी हो जो तांचो प्रॉब्लम आसा आयआरबी स्टाफ जो विजय सरदेसायान मांडिल्लो, तो आयआरबी स्टाफा बद्दल जो प्रॉब्लम आसा तो सॉल्व जावपाची गरज आसा।